सगळं तुका जेसू वंदन तुका जेसू वैभव तुका जेसू दान तुका जेसू बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां पावूं जाला. लूक एवांजेली 11 अध्याय 14 आणि 20 आणि 3 वाक्यां. लूक चॅप्टर 11 वर्स 14 to 23. एक फावटी जेजू एक मोनो देंवचार सोडयतालो. देंवचार भायर बेतस मोनो आसलो तो उलयलो तो लोक विस्मीत जालो. पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले देंवचाराच्या मुखी बेलजेबुलाच्या शाथेन तो देंवचार सोडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर तांणी सर्गींत हांव एक कुणाकर दाखय जंय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिन्नां जाणां जावन तांकां सांगी लागलो अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्लें खंयचेंय राज्य विभाट जायनासतना रावना तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घराणें देसवाट जायनासतना रावना. तेच परी सैतानाचे पक्षाचे एकामेका उपरार्थी जाल्यार तांचें राज उरचें कशें. हांव बेलजेबुलाच्या शातेन देंवचार धांवडयता जाल्यार तुमचे सीस कोणाच्या पदवेन धांवडयतात. अशें तांणीच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेलें बरें जालें. पूण देवाच्या पदवेन हांव देंवचार धांवडयता जाल्यार दुबावयणें देवाचें राज तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपली हाताना घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचे सगळे आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्या बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायक वचून ताका चलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवचें. सौर हात्यारान तो ओन व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजें सांगता ना तो म्हजे विरोध ससय. जो कोण म्हजें सांगता पूण जायना तो निजायके शिंपडायता. असं विशेष एक देवाचें उतर आमकां फावो जालां. एका कुशीन जेजू डेलिव्हरन्स करता. जेजूच्या नांवा मुखार खंयचोय सैतान रावंक सादत ना. कित्याक सर पदवी बापान जेजूक दिल्ली आसा सगळ्या संवसाराचेर. आनी सर कितें ह्या संवसारांत देवाचें रसन आसा त्या हर एकाचेर देवाक पुताक आपल्या जेजूक अधिकार दिल्लो आसा. तर ताच्या मुखार सैतान रावंकूच जाना. ताणें कांय सैताना ताच्या ताण भायर वच म्हूण सांगची गरज ना. पळयताना तो बोगाल किकरा टायमान सैतान तूं देवा एकलोच जनीत पूत म्हणून सांगून साक्ष दिवन धांवताले. आज मनीस जाल्यारय जेजूक त्या रितीन पातयेनात. सैताना पुरो संगती कळीत आसात. देखून ते देवा मुखार रावंक जेजू मुखार रावंक भियेताले आनी धांवताले. पूण फरिजावांचें चिंतापत दुसरें शास्त्रींचें चिंतापत दुसरें. त्या खंयच्या कुशीन जेजूक शिरकावन घालचें खंयच्या कुशीन जेजूक तांकां त्याच्यात खातीर आसचेले जायतो लोक आजुनूय आसा. जाल्यार मनीस बरें करतना खंडन करचें बरें करतना ताका विरोध रावचे मनीस आजुनूय आमच्या समाजांत आसात. जावंक बरो आमच्या कुटुंबांनी जावंक बरो आमच्या वाड्यांनी आमच्या विर्गेजेंत आमच्या समाजांत आमकां पळोवंक मेळटात. कितलें बरें केल्यारय ताका विरोध करचे मनीस. कित्याक बरें केल्लें कोणाक जायना सैतानाक मात्र जायना. बरें केल्लें पळोवंक सैतानाक जायना. देखून सैतान खंयच्या ना खंयच्या रितीन ताका अडखळ्यो घालता विरोध करता. पूण आमी कोणाच्या पक्षान आसांव जेजूच्या पक्षान आसांव गे तर देवाचें राज आमचें तें येवन जालां. जर जेजूच्या विरोध आसा गे ते खंडीत आमी देवाचे दुस्मान तसोय म्हूण सांगता पळय देवाचें उतर. देखून सांगता जर जेजू देंवचार धांवडयता जाल्यार आमी ते पातयेता. आमी पळयलें 4 दिसांचें कन्वेन्शन हांगा मंगळुरान जाल्लें कुलशेखर ग्रावंडान. कितले पुराय लोकांक डेलिव्हरन्स जालें कितले लोकांचे समस्या परिहार जाले. आजुनूय जेजू काम करता. आजुनूय जेजू काम करता. जावंक पुरो तुज्या मारीफ जावंक पुरो म्हज्या मारीफ जावंक पुरो खंयच्या ह्या जाका मारिफात कोणा मारिफात जेजू काम करता. कित्याक लोकांनी कश्टांत आसलें पळोवंक देवाक नाका. लोकांनी देंवचाराच्या हाताखाल आसचें पळोवंक नाका. तांच्या खंयच्या रितीन तांकां सुटका दिवंक जेजू आशेता. आजुनूय आशेता. आजुनूय वावर करता. आजुनूय दीस आनी रात वावर करता. पूण आजुनूय खंडन करचें मनीस तितलेच आसात. कशें फरिजव आनी शास्त्री जेजूक बळें खंडन केलें. देंवचाराच्या बळान तो देंवचार सोडयता. हे साद आसा गे. साधनांतलें चिंतापांचें. देखून आज मोगच्या भाव आनी भयणी आमी देवाची सुवार्ता आमी पातया विश्वास दवरया भावार्थ दवरया आनी जेजून केल्लेली हर एक कामां चड आनी चड वाचून आमी प्रेरण जोडया. आमच्या जिवितांत आमी ते आपणावया मोगच्या भाव आनी भयणी. कित्याक जेजून क्लियर सांगलां जुवांच्या वांजेलांत
14व्या अध्यायांत 12व्या वाक्यांत आमकां वाचूंक मेळटा, जर तुमी म्हजेर विश्वास दवरशात जाल्यार हांवें करचीं कामां तुमी करयेत, तितलींच न्हय तेच्या वर्ती कामां करयेत. कित्या खातीर हांव सर्गींच्या राजाक वेतलो, बापा कडसून मागतलो आनी तुमकां मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमच्या मरिपात हे सगळो वावर करतलो. देखून आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची मजत, पवित्र आत्म्याची सकत, पवित्र आत्म्याची ते बळवंत हात आमचे वयर आसा जाल्यार आमी कितेंय करूंक शकता. ह्या संवसारांत बरीं कामां करता आसतना कितलीय अडखळ येवं दी, कोणीय कितें, पूण जेजून ताची कामां रावोवणांत, निमाणे घडये म्हणसरी ताची कामां ताणें रावोवणांत सगळे विरोध जाले, सगळे ताका खंय दोऱ्याच्या सकला लोटून घालूंक पळयले आनी कितें पळयलें ताका, पूण जेजून ताचें मिसांव रावोवना. ताचो वेळ संपता म्हणसर जेजू वसनूच रावलो, मिसांव करीत रावलो आनी जायत्या लोकांक बरेपण केलें, जायत्या दंवसराच्या पदवे काल आसलेल्या सुटका दिली, पिडेस्तांक गूण केलें, मेल्ल्या जिवंत केलें, खोडकारांक बरें केलें, सगळें जेजून केलें. आज मोगच्या भाव आनी भयणी, आमी त्याच जेजूचेर पातयेत येता जाल्यार, आज त्याच जेजू थंय आमी जियेता जाल्यार खंडीत जावन आमी जेजू सांगता रावया. जेजू सांगता कोण ना तो जेजूचे विरोध आसा, आनी जो कोण जेजू सांगता पूण जायना तो निजा की शिंपडा येता या होगडा येता. देखून आमी जेजू सांगता पूण जावंक जाय, जेजू सांगता आसूंक जाय. सर्गींच्या राजांत ह्या तेश्ट प्रतिफळ तुमकां मेळटलो म्हणटा जेजू. देखून आज आमी समेचेर पातयेनी दवरया, भावार्थ दवरया आनी ह्या प्राजीत कालाच्या वेळार आनीकी चड आनी चड प्राजीत कर्ण, दंडवणी कर्ण, मागणें कर्ण, उपास कर्ण, दान धर्म कर्ण, जाता तितली कृपा आमी जोन कान घेवया आनी पवित्र आत्म्याची मजत आमच्या जिवितांत येवचे खातीर आमी विशेष तरान आज आमी मागया. कित्याक देव एकलो मात्र तुजे विशयान सगळें जाणा जाल्लो, तुजे कुटुंबा विशयान जाणा जाल्लो. आमकां कळीत ना एक पाटी कितें संगती बरो आमच्या कुटुंबांत घडटात म्हणून, पूण जेजू सांगता आमी आसा जाल्यार जायत्यो संगती आमी घडच्यो त्यो सुखोवयेत आमच्या जिवितांत. कित्याक हर एक संगती देव आमकां पयलेंत कळीत करता, मागून ते सुखोवयेत. देखून जेजू सांगता रावया, जेजू सांगता जियोंक आमी फुडें सरया, जेजूच्या महिमे खातीर आमी जियोया. कित्याक तत्सरस्पर देव आमकां समेस्तांक आशिर्वादीत करून दी. आमच्या जिवितांत सगळें कितें वायटाच्यो सुक्त्यो आसात त्यो सगळ्यो हुमटून काडून दी. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत कितें देवाक मानवनांतलें आसा तें सगळें हुमटून काडून दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेलें हांव बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मेरये कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता, स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव पावलचो कुशें जेजो बगेवन ते मरे देवाच्या माया मा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं, बरो दीस मागता.